हे आता लायव्ह एक्सिडंट हो ह्या मोपा एअरपोर्टाचेर जाला आणि तातूंत तुम्ही पळयत जाल्यार जे 6 म्हयन्या पयलीं पावसाच्या दिसांनी एका स्थानीक मनशाचो जाणे हांगा जीव घेतलो ह्याच अशोक बिल्डकॉन कंपनीच्या ट्रकान त्या सेम जाग्यार आज तुम्ही पळयतात की ट्रक तांचो ट्रान्झिट मिक्सर हो रस्त्यारूच पलटी पडला. जेन्ना आता ड्रायव्हराक हांवें विचारलें तो ड्रायव्हर आतां नाच जालो पळय. तो ड्रायव्हर सांगता की आपूण म्हणतो स्पिडीर आशिल्लो, फुडल्यान कोण आयलो म्हणून आपली गाडी म्हणतो पलटी जाली. आता हांव ह्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक विचारपाक सोदतां की तुवें आतां 2 दीस पयलीं सर्क्युलर काडले आनी तुवें सांगलें की स्पीड गव्हर्नर आसचे आनी कितें कितें तुमी फतवा काडले. हें सरकार फक्त ऑफिसान बसून त्या डायरेक्टराक फतवाच काडपा आसा काय इन रियलिटी बाबा सत्य परिस्थिती कितें? हे रस्ते जे आता तांणी टेम्पररी रस्ते केल्यात त्या रस्त्याची परिस्थिती कितें आहा आज? सो म्हाका दिसता हें सरकार आनी हो मंत्री हे बेजबाबदार आनी आमी सांगिल्लें की डायरेक्टराक सस्पेंड करचो. आमी चीफ सेक्रेटरीक सुद्दां कंप्लेन दिल्ली, आजुनूय काय एक्शन जाली ना. म्हणजे तुम्ही फक्त गोंयकाराचे जीव घेवपाकूच रावल्या काय आनी कोणी मरतले आनी मागीर तुमी ताका काडटले? म्हाका दिसता ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान ताका इमिजिएटली ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हेज टू रिजायन, ना जाल्यार आमकां आतां मोर्चा घेवन चीफ सेक्रेटरीचेर येवचो पडटलो. कित्याक हो लायकीचो ना. जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमकां सांगतलो बेसलेस एलिगेशन करता, दिस इज एन लायव्ह एक्झाम्पल फॉर यू. आणि परिस्थिती पळय, हांगा एक पुलीसवालो ना. एक्सिडंट जाला, तो ड्रायव्हर पळून गेलो, माणसुकी अशी. आणि आज नशीब म्हणटा हांव गोंयकाराचें की थंय कोणी बाबडो बायक घेवन स्थानीक मनीस नाशिल्लो किंवा गाडी मुखाल्यान येनाशिल्ली, ना जाल्यार आज आनी मनशाचो जीव वचपाचो. म्हाका दिसता ही सत्य परिस्थिती आहा. डॉक्टर प्रमोद सावंतान आपले दोळे उघड करचे. पळून आयला की तो आतांच लँड जावन वरभर पयलीं आयला म्हणून हांगाच्यान ताणें सत्य परिस्थिती पयली आसतली. म्हाका दिसता फाल्यां पयलीं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक सॅक कर आनी जो एरोगंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट अभिषेक जो ताका पयलीं गोंयच्यान पयलीं भायर धाड. तो लायकीचो ना हांगा, ताच्यान कांयच जायना.